वजत मारतल्या आणि आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणांक वतीस भेटून ह्या सोपून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणांक सर्गीचे सूख फावो कर म्हूण आमी विनंती करतल्या. आमची मेलोलीं खंय आसात? मेलेल्याक मातयेक लावपाचो कायदो कोणाचो? फकत पाद्रींचो वो तो कायदो दर एका क्रिस्तांवाचो? मनीस मरतोच पाद्रींच्या सांगाता गोरची रस्तो दाखयतात फोंडाचो. उपरांत तो मनीस स्वर्गार इफेर्नांत पुर्गुतरींत वो गांवांत भोंवता तो आमी नकळो आसतना मेलेल्या मनशाचें जिवीत बावरतान आमी ताका मातयेक लायता आनी बावरतान ताचे विनाशी कुडीक आमी माती घालता. पूण अविनाशी कुडीक वो ओतम्यांक आमी शिमितेरींत मागणें करता आनी त्या पाती कुडीक वो ओतम्यांक स्वर्ग फावो जालो म्हूण मानता. सत मानता आमी मेले उपरांत वेता म्हूण देवाशी. पूण 2000 वर्सांक मेलोलो लोक कितलो आसा जायत देवाशी? इग्रोज माता वर्साक 365+1 भाग्यवंताचो उगडास करता मिसा बेटे वरवीं. 366 into 2000 years कॅल्क्युलेट केल्यार 7,32,000 लोक आसा दिसा स्वर्गार देवाशी. देवा बापान रिव्हलेशन चॅप्टरांत 1,44,000 शेवटाक विंचून काडल्यात. हे 1,54,000 ताच्या पुताक जेजूक सासणाच्या सासणांक बोजूंक विंचल्यात. उरलेलो 2000 वर्सांक जल्मोन मेलोल्या लोकांक देवान खंय घातल्यात? आनी बावरतान आमच्या मेलोल्यांक फोंडांत घातलेली ना काय स्वर्गा राज्यांत? स्वर्गा राज्यांत वचपाक जावन आसा आमचें सगल्यांचें सोपण. पूण हें स्वर्गार वचपाक सोपण सोंच जावंक आमच्या जिविताक हाडूंक जाय मरण. भाग्यवन जिवीत जियेल्यार आमकां मेळटलें पळोवंक देवाचें मुखामळ. तेन्नाच की आमच्या फोंडांत घातलेले मेलेले कुडीक मेळटलें व्हडपण. व्हडपण एके मेलेले कुडीक मेळोवंक जेजू पुनर्जीवन जालो. पूण पुनर्जीवन जावन पातके मनशांक बापा मुखार उबो केलो. आपणे मागलेल्याक फोंडांत कुसोवचो ना म्हूण दावीद पातशाय पयलोच उलयलो. तसोच देवान पातके मनशाक जेजू वरवीं संवसारांत वेंगेन घेतलो. वेंगेंत बापाच्या आसा म्हूण बावार्थान इग्रोज मात मेलोल्यांक 2 दीस दवरता. नोव्हेंबराचे पयलेर आमच्या मेलोल्यांक भाग्यवंताची सुवात दिता. नोव्हेंबराचे दुसरेर आमकां आमच्या मेलोल्यां बरोबर शिमितरींत एकठांयता आनी आमची मेलेलीं स्वर्गार इफेर्नांत पुर्गुतरींत वो गांवांत भोंवतात. ताचो गूढ फकत देव जाणा.